केंद्र सरकारा कडल्यान गोंयच्या नुस्तेकारां खातीर येवपी निधी फाटल्या वर्सा सावन उणो जायत आसा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणे खाला येवपी हो निधी 2021 40 कोटी वयर आसलो तो आतां ल्हव वट्ट 8 कोटींचेर पावला। नुस्त्या खातीर फामाद आशिल्ल्या गोंयाक केंद्रा कडल्यान मेळपी निधी उणो जाल्ल्यान सगळ्यांनीच अजाप उक्तायला। नुस्तेकारांक बोटी, जाळी, संचार यंत्रणा, सेफ्टी किट, इन्शुरन्स, ट्रॉलर्स, ट्रेनिंग, कोल्ड चेन आनी मार्केटिंगांत मजत करपा खातीर केंद्रीय नुस्तेमार खात्यान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणे खाला अनुदान जाहीर केला। ह्या येवजणे खाला गोंयच्या नुस्तेमार वेवसायिकांक आर्थीक मजत जावची म्हूण केंद्रान 430 कोटी रुपया मोडपाची मोख दवरल्या, अशी माहिती केंद्रीय नुस्तेमार मंत्रालयान दिल्या। पूण प्रत्यक्षांत गोंयान फकत 30% निधी मेळ्ळा। प्रकल्पाच्या नावान जमीन संपादीत केल्या। मास्टर प्लॅनाच्या नावान ह्योच संपादीत जमनी विकास कामांक दिवन त्यो मागीर हडप करपाचो कट रचला। मास्टर प्लॅना संबंधी आमदार दिगंबर कामत हाणें लोहिया मैदानाचेर येवन उक्ती चर्चा करची अशें आव्हान फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हाणें दिलें। सरदेसाय हाणें पत्रकार परिशद घेतली आनी लोकांक विश्वासान घेवन मडगांवचो मास्टर प्लॅन करप गरजेचें आसा अशें सांगलें। पूण हांगा फकत जमीन हडप करपाचो यत्न आसा असो गंभीर आरोप ताणें केलो। काब-दे-राम दर्यांत उदकांत बुडोवन बायलेचो खून केल्ल्या प्रकरणा वेल्यान गौरव काटियार हाका शेनवारा कुंकळे पुलिशेन अटक केली। गौरव काटियार हाणीं शुक्रारा आपले बायलेक काब-दे-राम दर्यादेगेर भोंवपाक व्हेल्ली तेन्ना दर्याच्या उदकांत तिका बुडोवन घोवान बायलेचो घात करून थंयच्यान पळ काडलो। गौरव काटियार हो कोलवाच्या एका तारांकीत हॉटेलाचेर मॅनेजर म्हूण काम करतालो। अयोध्येत राम मूर्तीच्या प्रतिष्ठापन सुवाळ्याच्या फाटभुंयेर परवरी लायिल्ले बॅनर एकट्यान पिंजून उडयल्ले। ह्या मनशाक परवरी पुलिशेन शुक्रारा सांजे अटक केला। 29 वर्सां पिरायेचो आनी मूळ उत्तर प्रदेशाचो नागरीक आशिल्ल्या ह्या मनशान सोरो पिवन हो गुन्यांव केला अशें पुलिशेन कळीत केला। फातोर्डेच्या फुटसाल मैदानाचे काम मतदारसंघांतल्या भुरग्यांच्या आनी खेळगड्यां खातीर करतात। फातोर्डेच्या उदरगतीच्या कामांत आडमेळी हाडपाचे यत्न आमदार कामत करतात। आदी पार्किंग प्रकल्प आनी आतां फुटसाल मैदानाच्या कामांक आडमेळी येतात। तशें जालें जाल्यार लोक कामताच्या घरा मोर्चा व्हरून विचारतले अशी शिटकावणी आमदार विजय सरदेसाय हाणें दिल्या।
5 वर्सां आदीं मोपा विमानतळा खातीर नोटीस दिनासतना घर मोडले. ताचो मोबदलो अजून सरकारान दिवंक ना. त्या उपरांत फाटलीं सेगीत 3 वर्सां जालीं काजीक उजो घालून त्यो लासून उडोवपाक लागले. ह्या सगळ्याक लागून मोपाच्या सुरेश तळकटकाराचेर वायट परिस्थिती उप्रासल्या. अयोध्येत 22 जानेवारीक जावपी श्रीराम मुर्तीच्या प्राण प्रतिष्ठापन सुवाळ्या निमतान कुमारजुवे पंचायत मंडळान सोरो, मांस आनी नुस्तें विकपी लोकांनी दुकानां बंद दवरून सहकार करपाचें आवाहन केलां. ते उपरांत आतां बार्देस तालुक्याच्या पिर्ण पंचायतीनूय अशीच अधिसुचोवणी जारी केल्या. सोमारा 22 तारखेक अयोध्येत सुवाळो जातलो. ते निमतान गांवांत मटण, चिकन आनी नुस्तें तशेंच सोरो विकपाचेर बंदी जाहीर केल्या. देखून दुकानदारांनी मटण, चिकन, नुस्त्याची दुकानां, चायनीज दुकानां, मांसाहारी हॉटेलां दीसभर बंद दवरची. सगळ्या दुकानदारांनी हे कळवणेची दखल घेवन सहकार्य करचें अशें आवाहन पंचायत मंडळान नोटिशेन केलां. पार उजगांव शेनवारा रस्त्या कुशीक एक रानदुकर मेल्ल्या वेवस्थेन पडिल्ल्याचे थळाव्या लोकांनी पळयले. उपरांत चवकशी केली तेन्ना ताका स्कुटरीचो धपको लागिल्ल्यान मरण आयिल्ल्याचें कळ्ळें. ह्या अपघातांत दुचाकी चालकूय जखमी जाला. ताका फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केला. सोमनाथ उर्फ सूरज टाणेकर हो स्कुटरी वयल्यान पार उजगांवा वतालो. त्याच वेळार अचकीत रानदुकर रस्त्या मदीं आयिल्ल्यान स्कुटरीचो ताका धपको लागलो. हातूंत रस्त्यार कुशीक आपटून रानदुकराक मरण आयलें. जाल्यार स्कूटर चालक सोमनाथूय रस्त्यार पडून जखमी जालो. ताका उपचारा खातीर फोंडे उपजिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केला आनी फोंडे पुलीस हे घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. सुरक्षीत वाहनां चलयात असो संदेश दीत दिवचोच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सरकारी हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी शेनवारा शारांत जागृताय रॅली काढली. नेम पाळात आनी अपघात टाळात असो संदेशूय विद्यार्थ्यांनी दिलो. दिवचल पुलिशेच्या ट्रॅफिक विभागाच्या आदारान हे रॅलीचे आयोजन केल्ले. हातांत तक्ते घेवन आनी घोशणा दीत विद्यार्थ्यांनी शारांत जागृताय रॅली काडिल्ली. हे रॅलींत शिक्षकूय वांटेकार जाल्ले. शेनवारा फातोडेर फातोरपा वाठारांतल्या श्री शांतादुर्गा कुंकळकान्नीच्या महारथाचे मिरवणुकेक पयस पयशिल्ल्यान भक्त हाजीर आशिल्ले. फातोरपा वाठारांतली श्री शांतादुर्गा कुंकळकान्नीची जात्रा 15 जानेवारीक सुरू जाल्ली. पयल्या दिसा अंबारी रथ, दुसऱ्या दिसा फुलां रथ, तिसऱ्या दिसा विजय रथ जाल्यार निमणे दिसा महारथ सारक्या वेगवेगळ्या रथांतल्यान देवी कुंकळकान्नीची मिरवणूक काडली. देवीचो आशिर्वाद घेवपाक पयस पयशिल्ल्यान देवीचे भक्त हाजीर आशिल्ले.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. अयोध्येन श्रीराम मूर्तीच्या प्राण प्रतिष्ठापन सुवाळ्याक लागून सोमारा 22 जानेवारी गोंयांत भौशीक सुटी जाहीर केल्या. हातूंत सरकारी खात्यांक, शाळांक, सगळ्या बँकांक आनी हेर आस्थापनांकूय सुटी दिल्या. नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट खाला हो नवीन आदेश जारी केला. सामान्य प्रशासन खात्यान जारी केल्ल्या आदेशा प्रमाण श्रीराम मूर्ती प्राण प्रतिष्ठापन सुवाळो उत्तर प्रदेशांतल्या अयोध्येन जातलो. हे फाटभुंयेर नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट 1881च्या कलम 25 प्रमाण भौशीक सुट्टी जाहीर केल्या. हाचे आदी 17 जानेवारीक फकत सरकारी कार्यालयां आनी शाळांक सुटी जाहीर केल्ली. तातूंत दुरुस्ती करून नवो आदेश आयज जारी केलो. हाचे आदी छत्तीसगड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आनी काल महाराष्ट्र सरकारानूय भौशीक सुटी जाहीर केल्या. ते उपरांत आयज गोंय सरकारानूय भौशीक सुटी जाहीर केली. गोंयच्या फुटबॉलाच्या सद्याचे परिस्थितीचेर गोंय फुटबॉल संघटनेन तिडक उक्तायल्या. फुटबॉल खेळांतल्या सुविधांचे बाबतींत गोंय हेर राज्यां परस खूब उणें आसा. गोंयांत 200 फुटबॉल ग्रावंड आसात, पूण तातूंतले फकत 4 ग्रावंड फिफान दिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण आसात. सरकारा कडल्यान फुटबॉलाच्या उदरगती खातीर फावो तसो निधी मेळना असो आरोप गोंय फुटबॉल संघटनेचो अध्यक्ष कायतान फर्नांडिसान केला. गोंयांतले सरकारी कर्मचारी लोकांचे सेवक. हांव जरी मुख्यमंत्री आसलो तरी हांवूय लोकांचो मुख्य सेवकूच. देखून लोकांची कामां बरे तरेन करतलो अशें उलोवप मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केलें. सांखळे रवींद्र भवनांत आयोजीत केल्ल्या कला सृजनोत्सव ह्या कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयलो. गोंयांत 5 जानेवारीक 2 मध्यमवर्गीय कुटुंबांनी एक इतिहास घडयलो. घोव मेलो म्हणून फाटीं सर नासतना एके विधवा आवयन आपले चलयेच्या लग्नाचें यजमानपण केलें. इतलेंच न्हय तर 2 बायलांनी ह्या सुवाळ्याचें पुरायतपण केलें. ह्या आगळ्या लग्नाची चर्चा सध्या गोंयांत चालू आसा. हो सुवाळो वास्कोच्या बोगमाळोच्या दर्यादेगेर जालो. नामनेचो सतारवादक पंडीत योगराज नायक बोरकार हांकां 52व्या वर्सा कोरोनाक लागून मरण आयलें. तांची घरकान्न उशा नायक रेडिओचेर आरजे उशा ह्या नांवान लोकप्रिय आसा. तांची धूव गौतमी वेवसायान पशु वैजकी दोतोर आसा. तिचें लग्न वास्कोच्या डॉक्टर प्रथमेश रिचोलकार हांचे कडेन जालें.
आमी हे पाऊल उखलपाचें धाडस केलें, सगळ्यांनी तशेंच करचें, आमी शिकिल्ले आसात. देखून कोणाक दुखय नासतना अशे वागणुकेन फाटीं उरचें न्हय अशें आवाहन डॉ. गौतमी आनी डॉ. प्रथमेश ह्या नवे लग्न जाल्ल्या जोडप्यान केलां. सुकेकुळान दारगळे मोपा लिंक रस्त्याचें काम चालू आशिल्ले सुवातेर मोटार आनी मोटारसायकली मदीं टक्कर जावन मोटारसायकली वयले 2 गंभीर जखमी जाल्यात. म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत तांचेर उपचार चालू आसात. रामचंद्र रमेश मल्लार आनी अशोक बंकी अशीं जखमी जाल्ल्याची नांवां आसात. दोगूय वेगुल्ल्या महाराष्ट्र रावपी. विशेष म्हळ्यार जून 2023 वर्सा ह्याच सुवातेर भिरांकूळ अपघातांत एका मनशाक मरण आयिल्लें. दोगांकूय 108 अँब्युलन्सीन म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत दाखल केले. थंय तांचेर उपचार चालू आसात. मजगतीं पेडणे पुलिसांनी पंचनामो करून फुडलो तपास सुरू केला. अयोध्येक 22 जानेवारीक जावपी श्रीराम प्राण प्रतिष्ठापन सुवाळ्या निमतान केंद्रीय कार्यालयांनी काम करपी कर्मचाऱ्यांक अर्द्या दिसाची सुटी जाहीर केल्या. त्या दिसा सकाळी 9:30 ते दनपारां 2:30 वरां मेरेन तांकां सुटी आसतली. बेरेस्तार हे संबंधी आदेश केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयान जारी केला. श्रीराम प्राण प्रतिष्ठापना सुवाळ्याचे प्रक्षेपण अमेरिके सयत 50 देशांनी करतले. हो धार्मीक सुवाळो पळोवपाक मेळचो. देखून गोंय, छत्तीसगड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आनी मध्य प्रदेश ह्या 5 राज्यांनी आपल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक आनी शिक्षणीक संस्थांक पुराय दीस सुटी जाहीर केल्या. आता केंद्र सरकारान आपल्या कर्मचाऱ्यांक अर्द्या दिसाची सुटी जाहीर केल्या. ह्या काळात अयोध्येंत तो सुवाळो पळोवपा वांगडा घरांत आनी लागसारच्या देवळांनी धार्मीक कार्यावळींनी वांटेकार जावपाक मेळचे. देखून ही सुटी जाहीर केल्या. पिंपळाच्या पानाचेर प्रभू श्रीराम, सीतामाई, लक्ष्मण आनी हनुमानाचें चित्र काडप म्हळ्यार आव्हानूच. मात दिवचलचे एक चित्रकार राजाराम परब हांणी हो किमया केल्या. ताणें 11 इंच पानाचेर एके वटेन प्रभू श्रीराम, सीतामाई, लक्ष्मण आनी हनुमान जाल्यार दुसरे वटेन राम मंदीर काडलां. एक फाकीवंत चित्रकार म्हूण राजाराम परब हांची वळख आसा. अयोध्येंत जावपी श्रीराम मुर्ती प्राण प्रतिष्ठापन सुवाळ्याचे उमेदीन वांटेकार जावचो म्हूण आपणें हें चित्र काडलें अशें राजाराम परब हाणें सांगलें. पिंपळाच्या पानाचेर चित्र काडपाक पोस्टर कलर वापरले अशें ताणें सांगलें. सरकारान 22 जानेवारी 2024 दिसा भौशीक सुटी जाहीर केल्ल्यान खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान 22 जानेवारी दिसा आयोजीत केल्ली राज्य पावंड्या वयली नागरी सेवा बुद्धीबळ सर्त फुडें धुकल्ल्या. आता ही सर्त 23 जानेवारी 2024 वर्सा कांपाल इंडोर हॉलांत आयोजीत करपांत येतली. भारतीय वायुसेनेन 2 जानेवारी 2024 ते 2 जुलै 2007 ह्या काळात जल्मल्ल्या पात्र अविवाहित दादले आनी बायल उमेदवारांक अग्निवीर पदा खातीर ऑनलायन अर्ज मागयल्यात. ऑनलायन नोंदणी 17 जानेवारी ते 7 फेब्रुवारी 2024 मेरेन जाल्यार ऑनलायन परीक्षा 17 मार्च 2024 मेरेन जातली. आकांक्षी लोकांनी अग्निपथ vayu.cda.in ह्या संकेतथळार ऑनलायन नोंदणी करची.
कॅनडात शिकपाक वचपी भारतीय विद्यार्थ्यांचो आंकडो 3 म्हयन्यांत 86% देंवलो. फाटल्या वर्सा जुनांत जाल्ल्या खलिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंग निज्जर हांच्या हत्ये उपरांत दोनूय देशांत तणाव निर्माण जाले. हाकाच लागून विद्यार्थ्यांचो आंकडो उणो जाला अशी माहिती कॅनडाच्या इमिग्रेशन मंत्र्यान दिल्या. मंत्री मार्क मिलर हाणें म्हणलें, आतां भारतांत फकत 21 कॅनडियन अधिकारी काम करतात. कॅनडांत भारतीय कामगारांची संख्या पयलींच उणी आशिल्ली. अधिकाऱ्यांच्या उणावाक लागून विद्यार्थ्यांक कॅनडांत शिकपा संबंदीत चडशी म्हायती मेळूंक नाशिल्ली. त्याच वेळार ऑटवांतल्यान भारतीय उच्च आयुक्ताचे सल्लागार सी गुरू सुब्रमण्यम हाणें सांगलें, निवासी आनी शिकोवपाच्यो सुविधा नाशिल्ल्यान भारतीय विद्यार्थ्यांक कॅनडाक येवपाची इत्सा ना. भारतांत संवसारांतले चवथे बळिश्ठ सैन्य आसा. लश्करी क्षमतायेचे नदरेन अमेरिका सगळ्यांत बळिश्ठ देश. संबंदीत डेटा दवरपी ग्लोबल फायर पॉवर ह्या संकेतथळान संवसारांतले 145 देशांच्या सैन्याच्या क्षमतायेचें विश्लेशण करून मिलिटरी स्ट्रेंथ लिस्ट 2024 क्रमवारी जाहीर केल्या. हे वळेरेंत रशिया दुसरो आनी चीन तिसरो आसा. 60 परस चड मापदंडाचेर आदारीत हे वळेरेची क्रमवारी केल्या. तातूंत सैनिकांची संख्या, शस्त्रां, आर्थीक स्थिती, सुवात आनी साधन सुविधा हांचो विचार केल्लो आसा. हे वळेरे प्रमाण पाकिस्तानान संवसारांतले 9वे बळिश्ठ सैन्य आसा. आधार कार्डा संबंधी EPFOन व्हडलो निर्णय घेतला. जल्म तारीख अपडेट करपाक वा दुरुस्त करपाक आधार कार्ड वापरूंक मेळना. EPFOन वैध दस्तावेजांच्या वळेरेंतल्यान तांकां वगळा. कर्मचारी प्रोव्हिडंट फंड असोसिएशनान हे संबंधी परिपत्रक जारी केला. आधार वापरून जल्म तारीख बदलूंक मेळना अशें EPFOन सांगलें. EPFOन 16 जानेवारीक हे परिपत्रक जारी केल्लें. ते प्रमाण UIDAI कडल्यान एक पत्रय मेळ्ळें. जल्माची तारीख बदलल्यार आधार कार्ड वैध आसचें ना अशें सांगलां. वैध कागदपत्रांच्या वळेरेंतल्यान ते काडून उडयला. ते खातीर जल्म तारखेच्या पुराव्या वयल्यान आधार काडून उडोवपाचो निर्णय घेतला. बांदकाम मजुरांक गुरवारपणा खातीर हाचे फुडें 10,000 रुपयांच्या जाग्यार 30,000 रुपया मेळटले. मजूर मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी ही म्हायती दिली. मोन्सेरात हांचे फुडारपणा खाला कामगार कल्याण मंडळाची बसका जाली. हे बसकेन कामगारांक मेळपी आर्थीक तत्वाचे रकमेंत वाड करपाचो निर्णय जालो. राज्यांत 16,000 बांदकाम मजुरांची नोंद आसा. जांची नोंद आसा तांकांच कल्याणकारी येवजणेचो लाभ मेळटलो अशें कामगार आयुक्त राजू गावस हांणी सांगलें. येत्या अधिवेशनात आलवारा जमनीचे हक्क दिवपा खातीर दुरुस्ती विधेयक येवचें असो प्रस्ताव ना अशें मोन्सेरात हांणी सांगलें. भाजप सरकाराचे मंत्री आपल्या फायद्याक लागून जाय तशी अमेंडमेंटां हाडटा आनी जमनी हडप करतात. गोंय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकाराचो आरोप. हातूंत मुख्यमंत्री सामील आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें.
दिवचल तालुक्यांतल्या वन ह्या गांवांत रावपी एके बायलेक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सलन्स हो पुरस्कार फावो जाला. कसलोच आदार घेनासतना जीप फोल्ड करप तशें कठीण, मात दिवचल तालुक्यांतल्या वन ह्या माणकुल्या गांवांत रावपी एक लग्न जाल्ली बायल ही किमया करता. इतकेच न्हय जाल्यार ती चक्क 42 मिनटां जीप फोल्ड करता. इंटरनॅशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हे संस्थेन तिचे हे कामगिरीची दखल घेतल्या. वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सलन्स हो पुरस्कारूय तिका फावो जाला. ही किमया करपी बायलेचें नांव वेदा विराज भिडे अशें आसा. घर संवसार सांबाळटनाच आपल्या भितरली कुशळटाय फुडें हाडपाक बायलांनी फुडें येवचें अशें वेदा भिडे हांणी म्हणलां.